आयज मय मतदारसंघा खातीर जो विजनरी विजन डॉक्युमेंट जो आमी घेवन येयल्ले आसात. मय मतदारसंघ म्हटलो की एक बरो प्रभाग. थंयसर नॅचरल रिसोर्सीस जे आमी म्हणटात ते बऱ्यापैकी खचून भरलेले आसात आनी ह्या नॅचरल रिसोर्सिसांचो बरे पद्दतीन उपयोग जावपाक जाय, जो म्हाका दिसता गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत अजुनूय ते पद्दतीन जे पद्दतीन जावपाक जाय तो जाल्लो ना. आमच्या मय मतदारसंघांत पळयलें जाल्यार बऱ्यापैकी नदयो आसात, तळे आसात, मंदिरां आसात, जेणे करून आमी बऱ्यापैकी हांगासर ट्युरिझम डेव्हलप करूं शकता. आमचे कडेन मय मतदारसंघा खातीर शॉर्ट टर्म आनी लॉंग टर्म असे वेगळे प्लॅन आसात. नोकरी विशयाचो विशय आसा जो कितलीशीं वर्सां जाली जे पद्दतीन टच करपाक जाय आसलो तो केलो ना आनी तेका लागून आमचे हांगासर जे हांवें सांगलें कोऑपरेटिव्ह फार्मिंग म्हणा किंवा जो डेटा कलेक्ट करप प्रत्येक इंडस्ट्रीसून जंयसर आमी कितके आमचे एम्प्लॉईज घालूं शकता, तेका लागून जी ट्रेनिंग जाय, जी कोचिंग जाय, तेका लागून जे स्किल डेव्हलपमेंट जाय ते करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. त्याच बरोबर दुसरो जो आमी विशय उलयता तो इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट. आयज तुमी मय मतदारसंघान खंयसर वचून पळयात, तुमकां खंयसर बरें एक मार्केट कॉम्प्लेक्स दिसना, ते हालीं एक जोडणा जाला, तर तशा पद्दतीचें जे डेव्हलपमेंट दिसपाक जाय तें दिसना. त्याच बरोबर एक बऱ्यो पंचायत घर आसचे ह्यो कमीच दिसता. अशी जी इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट जाय गोंयाक लागून, खंय आपले भुरग्यांक लागून. आयज आमचे भुरगे बऱ्यापैकी खेळटात मय मतदारसंघात, कितकेशेच क्लब्स आसात, कितकेशेच टुर्नामेंट जातात, पूण तांकां एक कोचिंग दिवन, तांकां ट्रेनिंग दिवन, तांच्या स्पोर्ट्सान एक तांकां खंय तरी एका डेस्टिनेशना पर्यंत पावपाक लागून ज्यो एकाडमी जाय, जे एक स्पोर्ट्साक एकाडमी जाय, तेजो आयज कोणी विचार केलो ना. तें आमकां करपाचें आसा, जेणे करून आमचे जे भुरगे खेळटात तांकां एक बरी कोचिंग मेळून ते खंय तरी एका डेस्टिनेशना पर्यंत पावतले. म्हजें नांव प्रिदल हळदणकर आनी हांव वन मावळगे कुडचेरे पंचायतींतल्यान आसा. आमची पंचायत तशी म्हटल्यार सांगूंक गेल्यार वन म्हटल्यार हांव मनातलो बेजिकली. वन म्हटल्यार अशें कोणाक कितें खबरूच ना, तो गजाल्लो म्हणटा. फुडें आय एम वर्किंग इन सावथ गोवा, सो कोणाक कितें खबर ना. आनी डेव्हलपमेंट वायज आतां हांवें 3-10 इयर्स जालीं वोट करता. एक्सपेक्टेशन आमची खूब आसली, सो तशें जायना कितें आमकां जाय तशें. अनएम्प्लॉयमेंट खूब आसा. सो आतां राजेश कलंगूटकर आसा, तेज्या थ्रू आमकां दिसता की एक होप कसो पळय येयला की एक एज्युकेशन सेक्टरांतलो एक बरो मनीस जो आमच्या खातीर एक रे ऑफ होप असो शिकलेल्या तरणाट्यांक दिसता की हो तरी कितें तरी आमच्या खातीर करतलो फुडें. की आयज अनएम्प्लॉयमेंट इतकें जालें की भुरग्यांचे तांकां आतां शिक्षणाचेर कॉन्फिडन्स उरूंक ना. आयज शिकलेलो मनीस BCA MBA केल्लो मनीस कॉन्स्टेबलाक भरता, सो एज्युकेशना वयल्यान तेंचे विश्वास गेल्लो आसा. हांगा थंय गेलो कोण पयशे मागता, जॉबाक हे ते करता, सो कोण आतां एक हेच उरोवना. सो आयज तरणाटे दुसऱ्या तेजेर वयता. सो आमी आतां मेन आमचे म्हटल्यार हांव राजेशा कडेन डिस्कस केल्लें की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, जॉब इज नॉट एवरीथींग. तेज्या भायर बिजनेस आसा, सेल्फ डेव्हलपमेंट आसा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसा. सो तेजेर ज्यादा कॉन्सन्ट्रेट हे करून ते करपाचें